मुखार भाव भयणीनो आमी सगळे दिंबी गेल्या सांपालू रोमागरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 14 वाक्य 11 देवाचे तर म्हणटा हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे हुजेर दिंबी आनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो थाळो उबारून देवाक वाखाणटलो. देवाची स्तुती करूंक आमी हांगासर दिंबेर आसा. जेन्ना आमी दिंबेर पडोवन सोम्या लागीं मागता आमची स्तुती देवाक फावो जाता. देवा मुखार आमी खालतेपण दाखयता तेन्ना खालतेपणान आमी मागता तेन्ना आमचे मागणी तो आयकता. असं जाल्यार खालतेपणान दिंबेर पडोवन आमचें सगळें जिवीत आमचें सगळें कुटुंबा जिवीत संवसारी जिवीत सगळें सोम्याक आमी भेटोवन ताका आमी आराधन करया. ताची बेसावा आमी जोन घेवया. आयलम बाप्पा तुझे चरणी खंयच्या स्तुती आराधना देव तूं आमचो बोधयाय सरपण करता नमस्कार देव तूं आमचो बोधयाय सरपण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. सोम्याक ह्या वेदीचेर आसलेल्या अल्तारेर आसलेल्या सोम्याक खालतेपणान आमी ताका आराधन करुया. आमचें जिवीत सगळें ताका आमी भेटोवन दिवया. कित्याक ताणेंच आमकां रचला, तोच आमकां सांबाळटा, तोच आमकां कुरपेन भरता, तोच आमकां दिसपडते आमच्या जिणे पयना वेळार आमकां तसो दैवीक संगात दिता. हांव आसतलो तुमच्या संगाता संवसार सरा पर्यंत म्हणलो जेजू ह्या घडये ह्या अल्तारीचेर आसा. आमचें सगळें समर्पण आमी ताका करया. कशें त्या रायांनी जेजू सशी येवन आपणाचें सगळें जें समर्पण केलें भांगार दूप रक्तां बळ आपणाचें जिवीत खालतेपणान थंयसर समर्पलें तवळ तांच्या जिवितांत ताच्या की वर्ती मोलादीक काणीक भांगार दूप रक्तां बळ ताच्या की वर्ते मोलादीक ताका मोल दिवंक सकनातलें तसलें वर्ती काणीक जेजूची बेसावा शांती समाधान आपणाच्या खाळसांत घेवन दुसऱ्याच वाटेन जिविताच्या वाटेन ते फुडें समकले. आमी आमच्या वाटेन आमी आयल्या. आमच्या उणेपणा मुखांतर आमी हांगासर आयल्या. आमचें तें उणेपण आसा, पातकी जिवीत आसा, राग मोसर आसा, झगडचें एकामेकाक ल्हानकन उलोवचें कुस्टूंचें तें सगळें आमच्या जिवितांत आसा. रागान मोसरान आमी जियेता पूण हांगासर जेजू मुखार येता आसतना आमचे सगळें ते राग मोसोर ताका आमी समर्पण दिवया. जेजू म्हाका बदली तुमच एक वर्ते काणीक जावन म्हाका फावो कर जेजू. जेजू हांव तुका आराधन करता. म्हजें सगळें कुटुंब हांव तुका समर्पिता. म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका भेटोवन दिता जेजू. देवाचें उदार म्हणटा एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 ह्या पासून सर्व कपाटीपण तुमी पयस करा आनी एकामेका सत उलया. कित्याक तुमी सुमेस्त एकच कुडीचे सांदे. तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागा रावचें न्हय. सैतानाक तुमी इडेन्स दिनाकात. जेन्ना आमी रागार रावता दुस्मानकांनी आमी रावता एकामेकांची
मान मर्याद आमी काडटा सगळ्याक आमी कारण जाता तवळ आमी सैतानाक किडे दिता सैतानाक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी अवकाश करून दिता आनी जेन्ना सैतानाक आमी इडे करून दिता आमी रागान येता आनी ताचो परिणाम वेगळोच जाता आमकां आनीक जायते कश्ट सोसूंक पडटले पूण जर तर हांगासर येता आसतना आमच्या जिवितांत कांय राग मसोर आसा आमकां कोणें दुखयली ती घडी आमकां दोसता ते सगळे आमी सोम्याक भेटोवन दिवया सोम्या म्हाका बदली म्हाका नवे व्यक्ती कर सदांचे बरी परत त्याच त्या रागाक मोसरान जियोंक म्हाका फावो करनाका जेस म्हाका नवे व्यक्ती कर म्हाका तुजे कृपेन बर तुवें बक्षिल्ले बरी एकामेका बक्षूंक एकामेका सोडून घडले जाल्यार संपूर्णतेन बक्षूंक म्हाका कृपा दी जेजू म्हणून आमी मागया संपूर्ण आमी सोम्याक आराधन करया जिजुराया मोघाळीष्टा करता स्तुती आराधना जिजुराया मोघाळीष्टा करता स्तुती आराधना जियोनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 कीर्तन 95 वाक्य सवांत देवाचे तर म्हणटा येया मान बगवया सरपडुया आमकां रचलेल्या सर्व स्पर्मकार दिंबी मारुया कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताच्या सरोवाची बरसा ताच्या हातान चललेल्यो शेळयो आमी सोम्याची सोमीस आमचो गवळी तसो आमचो धनी आनी आमी ताच्यो शेळयो ताच्या हिंडांत एक कुटाम जावन एक मनान जियोंक जाय जाल्ल्यो शेळयो आमचे ते मनस्ताप तो सगळो पयस करून आमचे ते असलो राग मसोर आमी पयस करून आमचे ते असली खंत बेजाराय पयस करून आमचे ते असलो ना बावार्थ आमी पयस करून आमी सोम्या संगी जियोंक जाय ताका मात्र आमी मान बगोवन जियोंक जाय कित्याक तोच आमकां राखता सांबाळटा तोच आमकां बरो सरो दिता बऱ्यांतल्या बरें तो दिता आमच्या गरजांनी तो पावता त्याच सोम्याक आमी आराधन करूंक आयल्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया पवित्र आत्मा आमकां पवित्र घडपाक कृपेन भरता आमकां दैवीकपणांत वाडोवंक तो आमकां कृपा दिता सत्तेन भरता त्याच पवित्र आत्म्याक आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत कासारी जिवितांत आंवकुवारी बेसांत हर एकली आमी त्याच पवित्र आत्म्यान सत्तेन भरच्याक ताच्या साध्यानी आनी बारा फळांनी आमी भरच्याक ताचो आदार आमी मागया आनी हांगासर देवा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करून तांच्या देवसैमांत आमी वांटेले जावच्याक आमी ताच्या बेसावाक पात्र जावच्याक ताच्या कृपेन भरच्याक ताका आमी आराधन करया पवित्र आत्म्या परक्लिता करता स्तुती आराधना पवित्र आत्म्या परक्लिता करता स्तुती आराधना आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार आत्म्यात
कुर्बेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 अर्गान तुका सम्या जेसू अगडान तुका सम्या जेसू स्तुती तुका सम्या जेसू वंदन तुका सम्या जेसू महिमा तुका सम्या जेसू जय जय तुका सम्या जेसू हालेलुया 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 सगळ्या मी बेराव्या कीर्तन 98 कीर्तन 98 कीर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत असर्या ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावड्यान जोडून दिला ताका जैत जो कोण सोम्याची स्तुती गाता ताच्या जिवितांत असर्या घडटात अचापां घडटात पाऊल आनी सिलास थंयसर बंदडेंत आसतना त्या जैला भितर आसतना तांणी कितें केलें तांणी देवाची स्तुती केली तांणी देवाची स्तुती केली घट्ट बिगां घालून तांकां बंदे भितर दवरलें कित्याक सुरवेर जेजूचे शीस भियेल्ले पूण जेन्ना जिवान जेजूचो अणभव तांकां जाता ते कुडा भितर बसोनात दारां धांपून ते कीळ घालून भितर बसुल्ले पूण जेजू खंयच्या दिसा आमी बंद पास घालूंक जायना आमी बागेल बंद करून दवरले जाल्यार जेजून येवचें नाका आमी सुरक्षीत आसता म्हणून आमी चिंतचें नाका जेजू खंयच्या वेळार खंयच्या घडये कोणातय कशें खंयसर वचोंक जाय थंयसर जेजू हजर आसता थंयसर कीळ घालून बागील बंद करून घट्ट बसुल्ले भिरांतीन ते बसुल्ले भियान ते आसुल्ले पूण जेजू थंयसर येवन कितें करता शांती तुमकां समाधान तुमकां म्हणून तांकां धैर्यान भरता घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून थंयसर जेजून तांकां सांगलें आनी असले पवित्र आत्म्यान भरलेले ते पावल आनी सिलास बंदपासान ते आसले बंदडेंत आसले थंयसर तांणी सुकोन वचनाचो म्हणून धांवनाचो म्हणून थंयसर कोणाक दवरले थंय पाऱ्या घरांक न्ही गी बॉडीगार्डांक थंयसर दवरले देवाच्या हाजरे मुखार ताच्या योजना मुखार मनशाची योजना ती कितें सुपकारनात काय 1, 2, 3 बिगां घाल्ली कोण ना न्ही गी आमच्या घरांनी पळय एक सिक्रेट लॉक आसता न्ही गी ताच्या उपरांत एक लॉक आसता थोडी डम्मी लॉक आसता ते डम्मी मात्र ते कांय आसना तांतूं 2-3 लॉकां आसतात घाल्ल्या उपरांत आमी हालोवन पळयता समा बीग पडला गी म्हणून भिरांत आमकां आमची खंयची भद्रती आमकां घरांनी आसचे भांगार आजकाल कांय चोर व्हरतात म्हणून खंय व्हरून धरतात लॉकरांत आजकाल लॉकरांत दिसाकच चोरी जाता खंयची भद्रती ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां भद्रती आसा एकलोच आमचो देव
आमकां बद्रती आसा तो मात आमच्या जिविताक बद्रती ना. आज असलो मनीस फाल्यां आसना, फाल्यां सोड्या उपरांत नवें जावन गेल्ल्या उपरांत हांव आसता की तुमी आसता कोणाक गोत्त ना. पूण आमची बद्रत एकच स्वमी मात्र, ताचेर मात्र आमी पातयेन जियेत जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळय हांव पावल आनी सिलास थंयसर थंय बंदडेंत आसता आसतना तांणी स्वम्याची स्तुती केली, आराधन केलें आनी कितें जालें? सगळे तुटून पडल्यो, सांखळ्यो तुटून पडल्यो. थंयसर दारवटो उक्तो जालो आनी ते धैर्यान ते भायर आयले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमी एकामेकाच्या बंदपासांत केदाळे आमी पडोवंक पुरो, पूण देवा मुखार खंयचेच बंदपास ते उरनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी पावल आनी सिलास भायर आयल्या उपरांत थंयसर तो बंदेखान ताच्या लागीं विचारता कितें म्हणून, हांवें बाचाव जायचें जाल्यार कितें करी जाय? तांणी दिल्ली जाप कितें? स्वम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, स्वम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. तूं स्वम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं मात्र न्ही, तुजें सगळें घराणें बाचाव जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळय फाटल्या दिसांनी आरेगराची ते आरेगराच्या पिडेस्ताक जेजून गुण गेल्ले पळय, त्या 4 जाणांनी येवन अंतुळ्या समेत तुकून व्हेलें. थंयसर पाकें उक्तें कर, थंयसर जेजू आसले कडेन देंवयलें आनी तांचो भावार्थ पळोवन जेजून त्या आरेगराच्या पिडेस्ताक गुण केलें. पळया. प्रेज द लॉर्ड. आमचो भावार्थ निर्फळ जायना. जेतना आमी भावार्थान आमी मागता, एकल्यान मागलें जाल्यार देव आयकता की ना? खंडीत आयकता. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी स्वम्याची स्तुती करूंक जाय, स्वम्याची आमी स्तुती करूंक जाय. कीर्तनकार आमकां परत सांगता, पृथ्वीच्या शर देशान सर्वेस्परा जयकार करा, संतोषान गितां गाया, उल्हासान स्तुती करा, किन्नारी वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा, किन्नाऱ्याच्या आनी वाजंत्राच्या नादान ताची स्तुती करा, तुतुऱ्यो आनी कोंब वाजोवन सर्वेस्परा राया मुखार जयकार करा. आमकां दुसरो राय ना, आमकां आसा एकच एक राय आनी तो सर्वेस्पर राय. दर्या आनी तांतू आसा ते सगळे संवसार आनी तांतू जी येतात ती सगळीं म्हणो सर्वेस्पराक जय जय. ताळयो पेटून न्हंयो ताळयो पेटता ते, पूण सर्वेस्पर म्हणटा न्हंयो दर्यांत आसली ती लारां समेत सर्वेस्पराची स्तुती करतात. तशें जाल्यार देवान आमकां ताच्याच सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन रचला. आमकां भलायकी दिल्या, आमकां हात पांय दिल्यात, ताका पळोवचें देणें आमकां दिलां, बरी दिश्ट आमकां दिल्या, मतीक समाधान दिलां. हे सर्व फावो केल्ल्या देवाक आमी खरेंच ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. तर कीर्तनकारान सांगिल्लें बरी संतोशान ताळयो पेटून ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उगडास करून आमी ताका अर्गां दिवया. कित्याक जेन्ना आमी अर्गां दिता, स्तुती गीत गाता, देव चड आनी चड अजाप आमच्या मात्रे आमच्या भावा भयणीच्या जिवितांत अजाप करता, महात कार्यां करता. स्तुतीचें गीत आमी गावया. होसान्ना होसान्ना होसान्ना, सर्गीच्या त्या देवा बापाक होसान्ना. सांगात आमी गावया, ताळयो पेटून गावया, होसान्ना. होसाना होसाना होसाना, सर्गीच्या त्या देवा बापा होसाना. होसान्ना होसान्ना होसान्ना, सर्गीच्या त्या देवा बापा होसाना. सांगत आमी गावया होसान्ना, ताळयो पेटून गावया होसान्ना. सांगत आमी गावया होसान्ना, ताळयो पेटून गावया होसान्ना होसाना होसाना होसाना,
सर्गींच्या त्या देवा बापा होसाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापा होसाना जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां जेजू म्हणटा जो कोण सतमणटा ताका सर संगती फावो जाता कित्याक देवाक असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना जो कोण विश्वासान मागता जो कोण मागता आनी आपणाक मेळना म्हणून फाटी येता ताका देव खरेंच फावो करता कित्याक जेजून म्हळां तुमी विश्वासानी नाकात तुमी कळवळचे न्हय बगार देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा त्याच जेजून आमकां ताचे ते विश्वास दवरूंक ताका मात्र स्तुती करूंक ताणें आमकां आपयला देवा बापाची देवा पुताची आमी स्तुती करता आसतना देव आमकां कृपेन भरता जेजू आमकां ताच्या सक्तेन भरता त्याच सोम्याची स्तुती त्या पावलांनी सिलासान ते बंदेन केले आनी थंयसर आसले सर बांदपाक सुटले आनी तांकां थंयसर सुटका मेळ्ळी आनी तशेंच बंदीखाना की थंयसर तो आनी ताचे कुटामी ते बाचाव जाले त्याच सोम्याची स्तुती केल्ल्या आमकांय तसलेच बरेंपण आमच्या जिवितांत लाभता सर बांदपास आमचे पयस वेतात सर पिडा शीड आमकां आमचे तान पयस वचोन आमकां बरी भलायकी जेजू मात्र दिवंक शकता तर किर्तनकारान सांगले बरी ताची आमी स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवया आमचे सगळें जिवीत आमी ताका भेटोवन दिवया होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना मोडा ताळ्यान गावया होसाना हसून हसून गावया होसाना मोडा ताळ्यान गावया होसाना हसून हसून गावया होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना पवित्र त्रिंदा दिसो तिसरो जण पवित्र आत्मा आमकां पवित्र करता कृपेन भरता धर्मदाच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 2 वाक्य एकतान आमी समजून घेता थंयसर पवित्र आत्म्याचे येणे त्या आपोस्तलांचेर थंयसर जालें उज्या सारक्यो जिबो थंयसर तांचेर येवन देवल्यो आनी ते पवित्र आत्म्या सक्तेन ते भरले आपापल्या भासांनी विविध भासांनी ते उलयले जाल्यार थंयसर हजार आसले लोकांक तांच्या भासांनी ते आयकले विचित्र भासांनी तांकां आयकले देवाचे उतार देवाचे योजन तांणी मानून घेतले बाबेलाचे बुरूज थंयसर बांदता आसतना थंयसर विविध भासो तांकां घुस्पटावंक कारण जालें पूण हांगासर पवित्र आत्म्याचें येणें जाता आसतना विविध भासो थंयसर एकवटोवंक कारण जालें जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा थंयसर एकवट आसा खंयसर पवित्र आत्मा आसा त्या फिरगजेंत एकवट आसा खंयसर पवित्र आत्मा आसा त्या कुटुंबान एकवट आसा खंयसर पवित्र आत्मा आसा थंयसर त्या वाड्यांत एकवट आसा खंयसर पवित्र आत्मा आसा थंयसर त्या घरांत समाधान आसा सोडदोड आसा बोगसाणें आसा त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जण एकल्याचेर आमी मागून घेवया पवित्र आत्मा आमकां बोगसूंक करपा दिता खंयसर पवित्र आत्मा आसा थंयसर एकवट आसा समाधान आसा बोगसाणें आसा कांय चडून घडलें जाल्यार बोगसूंक आमकां कृपा दिता कृपा आमकां दिता आमकां पवित्र करता खंयसर राग मोसर आसा थंयसर देवसारची येता देवसाराक आमी इडे दिता देवाचे उतार आमी सुरवेर आयकलें खंयसर आमी रागान मोसरान आमी जियेता हंकारपणान आमी जियेता दुस्मानक आमी जियेता फारीकपण आमी घेता थंयसर देवसार वस्ती करता कुटाम ते नास जाता वाडो ते बेसान जाता फिरकस वांटे भांटे जाता पूण खंयसर पवित्र आत्मा आसा थंयसर एकवट आसा देवाचो आत्मो आमचे थंय
आमच्या भावा बहिणीतय गोवा बायलेतय भुरग्यांतय युवासनांतय प्रायवंतांतय हर एकल्यातय वस्ती करशाक त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसा मारा आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगतशेंत तस एकवट सदांच वस्ती करून दी म्हणून त्याच सोम्याच्या त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या जण एकल्याचेर मागून ताची स्तुती करया होसाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना 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 सदाच्या त्या पवित्र आत्म्याक होसाना सटकन मेळून गावया होसाना स्तुती होगलाप गावया होसाना सटकन मेळून गावया होसाना स्तुती होगलाप गावया होसाना 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 सरकींच्या त्या देवा बापा होसाना 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 सरकींच्या त्या देवा बापा होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ता होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ता होसाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना सरकींच्या त्या देवा बापा होसाना सोडवून दिल्या जेजू ख्रिस्ता होसाना सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना हालेलुया 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 सगळे आम्ही बसया एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया आमी सगळे एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया सोम्याची आमी स्तुती केली देवा बापाक देवा पुताक देवा पवित्र आत्म्याक आमी आराधन केलें ताची स्तुती केली आमचो मोग केल्ल्या देवाक आमी आराधन केलें आमकां सोडवण दिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक आमी स्तुती गायली आनी आमकां सक्तेन भरच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन उजवाडान भरच्या त्या त्रिंदांच्या तिसऱ्या दनाक देवा पवित्र आत्म्याक आमी आराधन केलें ताची स्तुती केली थाळये पेटून आमी गायलें संतोषान देवाची महिमा वर्णन आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत अजाप जायचे असर जायचे म्हणून पातयेन आमी व्हडा ताळ्यान स्तुती गायली ती गायलेली बरे आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यान आमच्या फिळगेचेंत जायतें बरेंपण वाडशाक तसो आदार आमी मागया Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज थोडें देवाचे उतार मात्र दिवंक प्रयत्न करता सडीत हांगासर नियाळ आसना पूण देवाच्या उतराचेर मात्र कांय थोडो नियाळ मोठो जे कितें हर एक देवाचे उतार हांव दिता ते ताचेर मात्र मोठो नियाळ आमी तवळ आमी करतले हांव कीर्तन 91 90 आनी 1 कितल्या जाणां कळीत आसा तें ताचे हेडिंग कोण सांगतात देव देव राखता देव राखणदार देव राखणदार बरें मस्त जाणां कळीत आसा तें मात्र न्ही सगळो पवित्र पुस्तक आमी वाचूनच आसत जाय पूण गरजेचे देवाचे उतार थोडे आमकां कळीत आसत जाय गरजेचे देवाचे उतार आनी हें किर्तन आमी
मस्त जाणा हें किर्तन आमी म्हणूनच आसा देव राखण धाड आनी देवाचे उतार म्हणटा किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 91 जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास कोण हें सांगूंक शकता जो कोण मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता ताच्या घरांत जियेता सर्वेस्पर सरपदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूंच म्हजें कोटें तूंच म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास अपुरबाचें उदाहरण आमचो विश्वास कोणा थंय आसूंक जाय सदांच आमच्या देवाचेर आसूंक जाय सर्वेस्परा तूं आमचो आसरो संततेच्या संतते तूं आसरो म्हणा सर्वेस्परा तूं आमचो आसरो संततेच्या संतते तूं आसरो पण आमचो आसरो आमची भद्रती आमचे कोटे सगळे आमचो देव नाही पैसे नाही आस्पदीक नाही स्थानमान नाही वडविकाय नाही आमचे डिग्र्यो नाही आमचे देवशास्त्र तत्वशास्त्र शिकाप हुद्दो तुमचे तशेंच जो कोण देवाच्या आसऱ्यांत रावता जो कोण ताच्या सावळेंत जियेता जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे जिवीत मारून हाडटा तो मात्र सांगूंक शकता आनी तो मात्र देवाच्या आसऱ्यांत जियोंक शकता आनी म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजें कोटें म्हजें भद्रती तूंच म्हजो देव तुजेर दवरता विश्वास प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी कितें जाता जेन्ना आमचो विश्वास आमी ताचेर दवरता किर्तनकार म्हणटा तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो शिकारीच्या जायत मग खंयच्या काय फिरगजींत सिराकाच्या पुस्तकांत ते वाचप म्हणटा आसतना शिकेरीच्या पुस्तकांत न्ही गे म्हणून सांगलें काही इल्लेशें घुसपट गोंदळ जावन ताणें सांगलें आसतलें हांगा तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या फासांतलो प्रेज द लॉर्ड पळय उडोवन तुमकां सांगलें पावलो आनी सिलासाक त्या बांद पासांतलो त्या बंदाड्यांतलो देवान सोडयलो जिवान जेजून तांकां भायर हाडलें कित्याक ते देवाच्या आसऱ्यांत जियेले देवाकच तांणी उलो मारलो देवाची तांणी स्तुती केली आनी ह्या खातीर त्या बांदपासांत ते भायर आयले आनी हांगासर ह्या किर्तन 91 आमकां देवाचे उतार सांगता जेन्ना आमी तोच म्हजो आसरो तोच म्हजो देव तोच म्हजें खडाप म्हणून आमी विश्वास दवरून जियेता थवळ तो आमकां निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो आनी फुडें कितें करता आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो ताच्या पाकाट्या पोंदा तो तुका आसरो दितलो तुका आसरो मेळटलो डाल आनी खावाचे ताचे विश्वासीपण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आपल्या पाकांनी तो दमतलो आनी ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो प्रेज द लॉर्ड पळया कोंबी पळयल्या
आपणाच्या पिलांक हां काय इल्लेशे सुकणें येणे तेन्ना पाशां जाता आसतना हां कोंबी बोब घालता आनी सक्कडी पिलांक अन्न अशें सोडयता न्ही गे तांजानी आसता आसतना थंय मिसांव करता आसतना म्हाका इल्लेशें हें पिशें आसलें इल्लेशें गोरवांचें बोकड्यांचें कुंकडांचें सुकण्यांचें कासवाचें व्हडले व्हडले कासव आसा तांजानिया व्हडले कासवय आसात पूण म्हजें असो हळट कासवय आसलो ओके सगळीं नाना रितीची मनजात आसली आनी सदां न्ही तर तांचे लागीं वचून तांची थोडे पटी तांची जतन घेवची तांचे लागीं उलोवचें तांकां बसचें थोडी पटी कुंकडां आपरूंक आनी पुरो मेळटात न्ही गे आनी धाकटी एक बोकडी आसली हाच्या पयलीं सांगलां कोण ना ताचें नांव उलो करता आसतना 1 मैल पयस आसलें जाल्यार धांवून येताली बेकन धांवून येताली 1 मैल पयस धांवन म्हजो ताळो आयकल्लें तर धांवन येताली हांव खंय आसा थंय धांवन येतालें अशें पळयतालें पयले मागीर खंय आसा म्हूण धांवन येता ताळो आयकता न्ही धांवन येता कोंबी एक आसली कोंबी हांव काले करतालो 3-4 रवान्याची कोंबी आसले जाल्यार एक पट्टी तांत्या रवाने दवरल्या उपरांत आनी एक पट्टी ती काडची पिलां सेपरेट करची एकाच कोंबी अशी घालची मस्त पिलां एका कोंबी अशी मस्त पिलां हां ती सक्कडी पिलांची थोडी मोगाळ आसतात न्ही गे सगळ्यांची पिलां आपणाची पिलां म्हणून सगळे सांगात तांकां घेवचें एक पट्टी कितली खान घेत हारोवन खान घेत तिणें दातान 15 न्ही गे सदां 24 आसतात थोडे पट्टी लो मांडो घाल भायर घालून अशें थोडी थंय हांगा मांडो भायर घालून आसतात न्ही गे पूण सगळे पिलांक ती आराम धरताली मस्त पिलां आसली जाल्यार सगळें मोगान ती घेताली पळय देव ताच्या किसड मोगान तो आमकां ताच्या गोपांत आरोन घेता ताच्या पाकट्यांनी तो आमकां पाकट्या पंदा आसरो दिता आनी कितें जाता रातच्या आकांताची आनी दिसा वेळार उपतेल्या भानाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो कोण देवाच्या आश्रयांत जियेता ताच्या आश्रयाखाल जियेता ताच्या सावळेंत जियेता ताका खंयच्याचीच भिरांत आसना जो कोण देवाचो आसरो वचून संवसाराच्या दृश्टीन जियेता ताका भिरांतच न्ही गे देवाच्या आसरेन जियेतेल्याक कांय भिरांत ना ताका बॉडी गार्डाची गरज ना संवसारी दृश्टीन जियेतलो व्हडलो मनीस ताका फाटल्यान एकलो या दोग गनमॅन जायचे न्ही गे बॉडी गार्ड फाटल्यान मुखल्यान गाडी जायचे देवाच्या आसऱ्या खाल जियेतल्यांक गनमॅनाची गरज ना बॉडी गार्ड गरज ना वाहनाची गरज ना खंयच्याचीच गरज ना कित्याक आमचे भद्रती आमचे कोटे आमचो रक्षक आमचो राखणदार आमच्या संगत आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी फुडें देवाचें तर म्हणटा काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक दोनपरांचे नाश करतल्या कर्गाक तूं भियोंचो नाय तूं भियोंचो नाय खंयच्याकच भियोंची गरजच ना गरजच ना आमचे पिडेक जावंक पुरो आनी कसलें कर्ग येवं दी कसलेंय नश्ट जावं दी कितेंय जावं दी आमी भियोंची गरज ना कित्याक आमी सोम्याचेर आसरो घे जाय आनी उपरांत वाक्य सोदां देवाचें तर म्हणटा तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता ताका सन्मान करता लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता म्हजें थारान पळोवंक ताका फावो करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आच्या की वर्ते कितें जाय की मोगाच्या भावा आनी भयणी देवाच्या आश्रयांत जियेवन ताच्या सावळेकाल आमी जियेत आसतना
देव आनी तसो मोग करता आसतना देव इतलें सगळें करता. कितें करता आमी सांगया. तो म्हजो मोग करता देखून घट्ट कोण कोण आमचो मोग करता? देव. देवूच सांगता हांगा तो म्हजो मोग करता देखून. घट्ट सांगा. आज ब्रेकफास्ट करून हांगे कितल्या जाणांचो देव मोग करता आमी तुमकां बघता. थोड्यांक डावट करता गिनांग ये म्हणून. कितल्या जाणांचो देव मोग करता? ओके आज सगळें गेला. कितले जाणां बघता देवान म्हजो हांवें चिंतले प्रमाणे मोग करूं ना म्हणून हात वयर घाला. देवान मोग करूं ना म्हणून आमी कांय चुकोवंक पडोवंक पुरो. हांवें आनी तुमी देवाचो मोग करूंक कांय चुकोवंक पडोवंक पुरो. पूण देवान म्हजो मोग करूं ना म्हणून कितल्या जाणांक बघता. कोणी नात. थोडे पटी कश्ट येता आसतना आमकां बघता. तर आमी कितें करीत जाय? आनी चड मोग करीत जाय. ताच्या आसऱ्यांत रावच जाय. परत परत ताचे सशीन येत जाय. माथ्या वासवांजेला ते 11 वाक्य 15 जेजू म्हणटा ये तुमी समेस कश्ट येताले वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विश्व दिता. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हज्या लागचे तुमी शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कळत्या काळजाचो. म्हजें जू वावोंक सुलाब म्हजें वजें हाळ. हे कुडास जोरूंक जाय. हें सुतार. हे तुमी समेस कश्ट येतले वजन वयतले हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया. हे दोळसू जू खाण घेवन आमी येदोळ आयल्या हांव गे. आतां जेजू म्हणटा म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया म्हणटा. कश्टा वयर जेजू कश्ट दिता गे. येदोळसू बरो काण घेवन माथ्यार मुस्तू हांगा मुस्तू भरला. हांगा बरें नाका जाल्लें सगळें हांगा मुस्तू भरला. आतां जेजू आमकां परत म्हणटा म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया. अरे जडायाचें ओवन ओवन आमी थकल्या हांव आनी आतां जेजू परत्यांनी वचें दिता गी मागीर घट्ट सांगा. कांय करता बऱ्या वयर बरकटी दिता गे आतां जेजू. हांगासर जेजू म्हणटा म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया. आनी जेजून उपरांत कितें म्हळां म्हजें वजें हाळू. तशें जाल्यार तें आमचेर आसलें जडाचें वजें खंय गेलें? तें जेजून खाण गेलां. आमचें तें आसलें जडायाचें वजें जेजून खाण गेलां. पूण हाळवायाचें वजें आमच्या कांदार दिलां. देखून जेजूक आराधन करता आसतना आमच्या जिवितांत आनी मुखार पिडा शिडा येवंकूच येना. सोलवण येवंकूच येना. नश्ट जावंकूच जायना म्हणून आमी चिंतून ओगेश्ट बसचें न्हय. बिंदास रावचें न्हय. हळवायाचें कश्ट हळवायाचें वजें जेजू आमच्या कांदार दिता आनी आमी ते कुशेन वावोंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करून कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी. आपणाचो कुरीस कांद्यार घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां हर एकल्याक म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक थोड्यांक व्हड कुरीस थोड्यांक ल्हान कुरीस थोड्यांक जडायाचे कुरीस थोड्यांक हळवायाचे कुरीस हर एकल्याक कुरीस आसात. कुर्सा विने आमकां जिवीतच ना. कुर्सा मुखांतच ताणें आमकां सोडून दिल्या आनी तो कुरीस आमकां जैताचो संकेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जो कोण मोग करता सांगा जो कोण मोग करता तो म्हजो मोग करता. सांगा गट्ट सांगा तो म्हजो मोग करता. देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव
तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां, ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतां. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना आमी देवाच्या सावासांत ताच्या आश्रयाखाल आमी जियेतां, ताच्या सावळेंत आमी जियेतां, ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मानून हाडूंक प्रयत्न करता, तवळ देव आमकां हें सगळें बरेंपण दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी एक देवाचें उतार, एक कीर्तन 91 तें बरें करून तुमी वाचूंक जाय. आनी एक कीर्तन 121 हांव तुमकां दितां. बरें, वस्तू जाणां हें देवाचें उतार कळीत आसा, हें कीर्तन कळीत आसा. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, कैतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतान येता म्हजो आदार. कित्याक ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. कैतावन येता म्हजो आदार. किर्तनकार म्हणटा कैतावन येता म्हजो आदार. पर्वताचेर म्हजे दोळ्या उबारता, कैतावन येता म्हजो आदार. तो पर्वताचेर उबारता आनी थंयसर दीस घाल म्हणटा कैतावन येता म्हजो आदार. आनी तो म्हणटा फुडें ताच्या सवालाक तोच जाप दिवन म्हणटा सर्वेस्परांतान येता म्हजो आदार. ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. प्रेज द लॉर्ड. सगळो संवसार ताणेंच रचला, आमकांय ताणेंच रचला. आमकां सगळो आदार, आमकां सगळी भद्रती, सगळें आमकां मेळटा तें सर्वेस्परांतान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी फुडें कितें म्हणटा किर्तनकार, तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. तो निदाना ना इस्रायलचो राखणो निदाना झेंबेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर वेताना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ. आतां मात्र न्ही, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अपुर्बाचें उतार, अपुर्बाचें उतार. म्हजे उपरांत म्हणा सर्वेस्पराचेर पर्वतांचेर, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, कैतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतान येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलचो राखणो निदाना झेंबेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हाका आनी तुमकां खंयतान मेळटा आदार? सर्वेस्परांतान मेळटा आदार. तो आमकां राखता, तो आमकां सावळी दिता. कित्याक तो आमच्या बगलेन आसा, आमच्या सांगाता आसा. सगळ्या वायटांतलो तो आमकां राखता. आमी भायर भितर वेताना, आमी पयन करता आसतना, आमी वावर करता आसतना सगळें सर्वेस्पर आमकां राखता. पूण गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी
ताच्या आसऱ्यान जिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोम्या सांगता आमचें जिवीत आमी जियोचें. देखूनच जेजू म्हणटा म्हजे सांगता तुमी एकवटान रावा तवळ हांव तुमचे सांगता एकवटान रावतलो. म्हजे विने तुमी कितेंच करूंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया. आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. देवान आमचो कितलो मोग केला. देवान आमचो मस्त मोग केला. आमचो आसरो जावन आमचो कोटें जावन आमचो राखणदार जावन ताणें आमकां राखला सांबाळला. जशें एक कोंबी आपणाच्या पिलांक कशें आपणाच्या पाकाट्या पंदा ते आरावन धरता तशें आमच्या सोम्यान आमकां आरावन धरला. सबारपोटी आमी पयस वचूंक प्रयत्न केला. सबारपोटी आमी ताचे तान पयस वचूंक प्रयत्न केला. तवळ आमच्या देवान गरजेची सत्राय दिवन आमच्या मोगाच्या व्यक्ती मुखार सांग पुरो आमच्या वडिलां मुखार सत्राय दिवन ताणें आमकां परत फाटीं हाडचे प्रयत्न ताणें केला. आमचो मोग ताणें केला. देवान संवसाराक असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता ताणें संवसाराक ओपून दिलो. ताका सतमण ताणें कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळच्याक ताच्या एकल्याच पुताक देवा बापान आमकां भेटोवन दिला. समर्पण दिला. आमकां हर एकल्याक ताच्या मोगान भरचे खातीर. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसाराक मनीस जालो आमकां हर एकल्याक मनशाक ताच्या देव सैमांत वांटेले करच्या खातीर एक वर्तें बाग. आनी तोच जेजू आमचो हर एकल्याचो मोग करता. आमचे खातीर जीवच दिता. ताच्या रक्तान तो आमकां सडयता. आमकां सरीती भद्रती जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता. आनी त्याच जेजूचेर पातयेवन त्या जेजूच्या आपोस्तलांनी पातयेवन सुवार्ता प्रगट केली. क्रुसायल्या जेजूक तांणी प्रगट केलें. त्या जुदेवा मुखार धैर्यान उबे रावन पेद्रून थंयसर ताणें प्रसंग दिलो. तुमी क्रुसायल्ल्या जेजूक देवान जिवंत उठयला आनी त्याच जिवंत जेजूक क्रुसायल्ल्या जेजूक आमी धैर्यान प्रगट करता म्हणून कितेंच भियेनासतना धैर्यान तांणी प्रगट केलें. कित्याक जेजूचो मोग तांणी भोगलो. जेजून तांचे खातीर जीव दिल्लो तांणी मानून घेतलें. जेजू सांगात तांणी आपणायलो आनी तोच जेजू आमचो हर एकल्याचो मोग करता. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास अर्थ मोग दुसरो ना म्हणल्यार जेजू ह्या घडये आल्तारीचेर आसा. हर एक दीस येवकारिस्ता वेळार आपणाक मोडून तो आमकां दिता. मांस आनी रगत आमचे खातीर तो दिता. आमचे खातीर तो रगत वाळयता. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. आमचे दोळे आमी धांपया, तसो मोग आमी नियाळया. सम्या तुजे बरी मोग करचो दुसरो कोणूच ना. आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणल्यार जेजू. तुज्या आमकां आमचेर आसलेल्या मोगा खातीर ते नालिसाचें मरण तूं मेलोय. क्रुसाचेर निमान रक्ताचो तेंबो पर्यान आमचे खातीर तुवें वारयलें. हाच्या की व्हरतो मोग दुसरो ना जेजू. तुवें आमचो मोग केलाय. तुजे बरी आमकां मोग करूंक शिकय जेजू म्हणून आमी मागया. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು,
ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. जेजू आमचो सगळ्यां समोर करता. आमी खंयच्याय परिस्थितींत आमी आसो, आमी बरे जावं फातके जावं, ग्रेस्त जावं दुबळो जावं, जेजू आमचो सगळ्यां समोर करता. आमी काळे जावं गरे जावं, भलायकी बरी तसो पिडेस्त असो, आमचें तें खोटेपण आसा, उणेपण आसा, बरेपण आसो, जेजू आमचो सगळ्यां समोर करता. आमी खंयसर खंयच्या परिस्थितींत आसले जाल्यार त्या वेचीक पूत त्या बापायतान पयस आसुल्लो, दुकराच्या कोणांत आसुल्लो, मेळ्ळो जाल्लो, मेळकोटो जाल्लो, गाण ताचे येताली, सगळी समाजांत ताणें पयस गेल्लो व्यक्ती तो जाल्लो. देवाच्या मोगातान, बापायच्या मोगातान तो मेकळो जाल्लो. पूण ह्या वेळार बापाय राखून रावता, ताका वेंगेन घेता, ताची कितेंच विचारिना, कित्याक तुवें अशें केलें म्हूण विचारिना. असलो मोग जेजू आमकां कळीत करता. आमकां ताच्या मुखान तो घेता, ताच्या सांगतपणान घेता, ताच्या पवित्र उतरां मुखान तो आमचे लागीं उलयता, आमकां बरी भलायकी दिता, आमकां जीव दिता, नवें जिवीत तो आमकां जोडून दिता. जायते इरादे, जायते देसावां घेवन आमी हांगासर आयल्या. एन्सिल म्हणल्या व्यक्तीक तो पिडेस्त जावन ICUंत आसा, ताचे कधी प्रत्येक मागोवंक हांगासर उलो दिल्लो आसा. सगळे आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक जे कितें गरजो आमी हांगासर घेवन आयल्या, आमचें जिवीत आमी घेवन आयल्या, आमचें तें हसकत काय आसा, उणेपण आसा, सगळें आमी सम्याक आमी भेटून दिवया. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. सगळी आमी दिमी घालया. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ स्वामी आमकां हर एकल्या ताच्या मोगान राखता. आमच्या जिवितांत काळोख येता आसतना, आमच्या जिवितांत कितें करचें म्हूण आमकां कळीत नासल्या वेळार आमकां जिवितांत नवो उसवाड दिता. ताच्या पवित्र हातांनी, ताच्या मोगान तो आमकां ताच्या वेंगेन घेता. ताचो दैवीक स्पर्श तो आमकां दिता, आमकां सुडका दिता, सोडवण दिता. आमच्या जिवितांत नवी वाट तो आमकां दाखयता. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. आमच्या जिवितांत काळोख आसा,
आमच्या जिवितांत काळोख आसा, सोलवणी आसा, पिडाशिडा आसा, कुटुंबांत एकवट ना, समाधान ना, बक्षांनी आमच्या जिवितांत ना, सगळे आमी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट आमी भक्त जाल्यार आमकां सोडवण दिवचो सोमी हांगासर आसा. ಆಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमी आयती जाता आसतना जेरेमिया प्रवादान दिल्लें तें देवाचें उतार अध्याय 17 वाक्य 14 सर्वेस्परा म्हजे उपरांत म्हणा सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी म्हाका बरेंपण लाभतलें, आनी म्हाका बरेंपण लाभतलें. म्हजें तारान कर म्हजें थारान कर आनी म्हाका तारान मेळटलें, म्हाका तारान मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. हांव तुजी स्तुती करतां. सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी म्हाका बरेंपण मेळटलें, म्हाका बरेंपण मेळटलें. म्हजें तारान कर म्हजें थारान कर आनी म्हाका तारान मेळटलें, म्हाका थारान मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. हांव तुजी स्तुती करतां. सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समयायती करया. गावन घेत या व्हडा सक्रामेंता. Sacramenta Sostama Koruya Urvilyatia Rupa Modla Novyo Priti Adarya Salvolvecha Kostavisha Bolivia Shem Baba Shem Sura उल्लासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिताक सवासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया.
येसू म्या जेजू क्रिस्त या विची सक्रामेता काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तराक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेते रास करताय सासनाच्या सासना. तुका न वाडतेल्या सुमिया तुका दिन बसयल्या दुनिया महिमा तुझी देखली वरती दया भोगली काळजांता गांधिता तुका न वाडतेल्या सुमिया तुका दिन बसयल्या दुनिया आता जेसू संगीत भेटेतावी बली मांडून घे मन परता. आता जेसू संगीत भेटेतावी बली मांडून घे मन परता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, सांजू हांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पूर्ण शेतांत आमी आसां. देवाच्या पवित्र हाजीरपणांत आमी आसां आनी आतांच 1 घंटो भर ते देवाचें हाजीरपण आमी भोगलें. देवाच्या कृपेची सकत आमी भोगली. दैवीक जिविताचो स्पर्श ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमकां मेळ्ळो. साबार जाणां हांव चिंता आमचे पैकी आत्मीक रितीन आनी कुडीन गूण जाल्या. दैत्यांक आमकां कृपेचो उजवाड येदोळसो लाभलो आनी आतां तोच जेजू उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येतलो. आमी सगळ्यांनी ताजे बरी जाय जय मनशां आमी. जायते फावटी आमचें चिंताप तें वायट आसता. आमच्या मतीक थोडे फावटी काळोख येता. उलोवच्या उतरांनी थोडे फावटी जायतें वायट आसता. हाचे वरवीं जायते फावटी आमी हेरांक दुखयता. नितळ मोनाचे, नितळ अंतस्करणाचे, नितळ काळजाचे जावंक हेचें देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता. देवाचो स्पर्श भोगुल्ले आमी ह्या पुणशेतांतून भायर वतना देवा ती नितळ जावन पवित्र जावन ताच्या सारकेचे चिंतपाचें जावन वचोंक आमी देवाची कृपा मागया. एक घडी भोर आमी केल्या पातकाच्या बॉक्सांनी मागया. खंयसर आमच्या पेल्याक आमी दुखयलां, खंयसर हेरां विशयांत आमी वायट उलयल्या, हेरां विशयांत वायट चिंतना असलें आमी केलां जाल्यार देवा कडेन आमी बक्षांनी मागया आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगें सुद्दां संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करो, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बाबार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गोवळी तुज्या शेडयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक बागेव जुवां पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. तुजे विनवणेन आनी उतरान शिकलो तो बाबार्थ सांबाळोवंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायेलाच्या राया सावला पासो तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय. तुज्या शिंगांत तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेहमाच्या जेस्से सरशी धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुतां मदलो विंचला. पूण सामुएलान जाप दिली, म्हज्यान कशें वचोंक जायत. साऊल हें आयकत तर तो म्हाका जिवशी मारतलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तुजे सवे एक पाडी घेवन वच आनी सांग, सर्वेस्पराक बली भेटोवंक हांव आयलां. जेसे की बली भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवूच तुका सांगतलो. जाका हांव तुका दाखयतलो ताका तुवें म्हजे खातीर अभिशेक करूंक जाय. सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे सामुएलान केलें. तो बेतलेहमांत प्रवेश जालो तेन्ना शहराचे मलगडे भिरांतीन बरोवन ताका मेळोंक आयले. ताणें विचारलें, दर्शी तुजी भेट शांतीची मू. ताणें जाप दिली, वय हांव सर्वेस्पराक बली भेटोवंक आयलां. देखून तुमकां शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवे जेवणाक येया. ताणें जेसेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केलें आनी तांकां बली भेटोवंक आपयलें. थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावा विणें सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप वा ताची उंचाई पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेसेन अभिनदाबाक आपयलो आनी ताका सामुएलाक दाखयलो. सामुएलान म्हणलें, सर्वेस्परान हाका विंचून काडूंक ना. उपरांत जेसेन शम्माक दाखयलो आनी सामुएलान म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलो. पूण सामुएलान जेसेक म्हणलें, हांचे मदल्या कोणाक एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजे सकट पूत इतलेच. जेसेन जाप दिली, सकडांप्रास ल्हान एकलो आसा पूण तो बोकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवणाक बसचे न्हय. जेसेन ताका आपोवन धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, उठ ताका अभिशेक कर, होस्सू तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. सामुएल भायर सरोन रामाक गेलो. देवाचे उतार हें. श्लोक. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. एका काळार सर्वेस्परा तुज्या भक्तांक दर्शनांत उलोवंक तुवें मेळ्ळोय. एका दर्यावंत मनशाक हांवें आदार दिला. परजे मदलो विंचलेल्याक सिंहासनाचेर हांवें उबारला.
श्लोक हांवें म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळटलो. म्हजो बावळो ताका घट्ट करतलो. हांवें म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचवेचें खडप. आनी हांव ताका म्हजो मलगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राजा मदें भोव उंच उबारतलो. हांवें म्हजो सेवाक म्हाका मेळ्ळो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सोम्या क्रिस्त सोबा तुमच्या अंतस्कनाचे दोळे उगडून असे कसल्या भरोशा तुमकां आपयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो एक साबतसो दीस जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान पाशार जातलो. ताचे सांगाता शीस चलतां चलतां कणश्यो मोडूंक लागले. देखून फारीजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय तुजे शीस साबताच्या दिसा आडवारलेलें करतात. कित्याक? पूण जेजून ताका जाप दिली. दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजे कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना गे? अभियातर श्रेश्ठ ह्या जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरन ह्या जगनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवारलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांक ताणें दिलें ना तुवें. तर ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पोतो साबताचोय धनी. देवाची उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगच्या भावां भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. सडाव तूं आतां घरांनी ऑफिसांनी खंयसर गेल्यार आमकां एक बोर्ड पळोवंक मेळटा, CCTV सर्वेलन्स यो. CCTV आसा, कॅमेरा आसा म्हणून. म्हळ्यार तूं कालें करताय खंय वता सगळें CCTV कॅमेरा तुका ऑब्जर्व करता आनी हर एक तुज्या चलन वालनाचेर तो दोळो दवरता. आमच्या काळार आतां सगळ्यांनी जाल्यात न्ही गे, पूण जेजूच्या काळार CCTV आसले गे? हां ना गे, ना गे आसली. जेजूच्या काळार CCTV आसली. कोण ना म्हणटा पळय, हांव आसा म्हणटा. एका फिरगजेक म्हणजे एका सांगाती ह्या जागाक हांव मेळोंक गेल्लो एकटी. आनी हो सांगाती ह्या जाग म्हाका थंयसर थंय मुखार येयलो, पुनोन गेलो घरा आनी म्हणालो, हळे हळे हो ती व्हिडियो कॅमेरा पळय हांगा
अंद ते येता विडियो कॅमेरांक पळयत तसा म्हणला म्हाका शेजारच्या एका फ्लॅटाक दाखयलें ताणें वयर म्हळ्यार थंय तो एक कॅमेरा आसा म्हळ्यार ह्युमन कॅमेरा तरी पटी पदरा म्हणालो तो ह्युमन कॅमेरा केदाळे आसता पदराबाच्या घरा कोण येतात पदरा खंय वता केदाळ येता पुरा तो पळोवन आसता म्हळ्यार थोड्यांक पटी काम आसता थोड्यांक तें शेजाराय थोडे पटी आसतात आमच्या शेजाऱ्यांनी ह्युमन कॅमेरा म्हूण आसतात ते ह्युमन कॅमेरा तांकां एकच काम बसून पळोवचें तो खंय गेलो ती खंय गेली तें खंय गेलें तो कोणा कडेन उलयता तें कोणा कडेन उलयता तांगेर काहलें हाडलें तांगेर तन काहलें व्हेलें हें पुरा त्या कॅमेराचेर रेकॉर्ड जाता हांव चिंता तुमकां समजलें ह्युमन कॅमेरा कितें गी म्हणून भाव भयणीनो जेजूच्या काळार असले ह्युमन कॅमेरा आसले आनी तेच फारेजेवनी शास्त्री जेजूचे शीस पाप दनपरचो वेळ जावन आयलो वाटेरले पुरो आसन दिल्ली भूक लागली तांकांय मनीस म्हळ्यार सगळ्यांक भूक लागताच आनी ह्या भुकेल्या वेळार तांणी खंय वाटेर गोंयांच्या शेतांतल्यान पाशार जाताना बरी कणश्यो आशिल्ल्यो इल्ल्यो भूक लागल्यो 2 कणश्यो काडल्यो आनी केल्यो हें पळयल्ल्या पारिजेवनी शास्त्रांक पळोवंक जालें ना आज साबताच्या दिसा कणश्यो काडल्यो आनी ताणें केल्यो म्हळ्यार साबताचे नियम इतलें कडक आशिल्लें गे एका हातान तुवें केल्यार कांय जायना त्या हातांतले कारण ह्या हातान केलें जाल्यार दोनी हात उपेग केले जाल्यार तें पाताक एका हातान केलें गेलें तें पाताक जायना मारल्यार पाताक जायना जीव काडल्यार पाताक जायना 2 हाती कितें पाताक म्हळ्यार तितले रितीन ते चिंताप थंयसर तांचे अरे की साबत दिसा अशें केल्यार चूक जाता अशें केल्यार सारकें जाता अशें म्हणल्यार चिंतपान ते बरुल्ले आनी हंस देवाचें उतर आमकां सांगता गोवांच्या शेतांत आनी कणश्यो मोडले आनी ते म्हणाले साबताच्या दिसा तुजे शीस आडबारलें करतात कित्याक भाव भयणीनो पयलें सवाल जावन आसा आमी आमच्याच जिवितांत हें एक लिसांव चिंतीचें आमी पारिजेवनी शास्त्री बरी ह्युमन कॅमेरा जाल्या गे जर तर जाल्या एक घडी भर देवाचें उतर आमी मोती घेवया आमचें काम कितें देवान आमकां दिल्ली जिणी बरी करून आमी जियोवची आमच्या जिविताच्या सर्व संगती विशयान आमी आमचेर दोळो दवरचो आमचेर दोळो दवरतलो देव आसा आमची झडती करतलोय देव आसा आमचे लेख विसारतलोय देव आसा पवित्र पुस्तकांत खंय सांगलां गे पळया खंय जर शेजाऱ्याच्या घरचें लेख काणगे या ताचें लेख काणगे तो खंय ताचे पुरा चलन दोळ सांगलाय खंय ना न्ही गे हें सगळें कोणाचें काम देवाचें काम देव नितींत नीत सत व्हरून परतलो सगळो मनशाक देव आसा काकोळतू मोग बरेपण दाखयतलो देव आसा बोगसाणें मनशा सोडदोड सगळें दाखयतलो देव आसा आनी त्या देखून बाबा भयणीनो पयलें लिसांव आयच्या देवाच्या उतरांत हांव न्हू म्हाका आनी तुका आमी पेल्याची झडती करचें पेल्याच्या विशयांत आमी लेख काडचें पेल्याचेर दोळो दवरचें विडियो कॅमेरा आमी जावचें आमी पेल्याचें सर्वेलन्स करचें आमी पयलें सोडया आज देवाच्या उतरांत प्रेरीत जावन आमी हें करी जाय कित्याक हांव एक याजक जावन सांगता विगार जावन मस्त पिरगजांनी ह्या विशयांत गलाटो जाता ह्या विशयांत घुसपट जाता कोणगी पळयता कोणगी सांगता कोणाकी सांगता आनी कबार जाता कोणाचेंय नांव पाड जाता कोणाकीचें नांव पिड्ड्यार जाता आनी थंयसर कितेंय तें आल्ले फाटें शांती समाधान पाड जावन कुटामी पाड जाता संगतांव तीय पाड जातात पिरगजेंती वांटे जातात हें पुरा जाता हें सगळें कारण कितें आमचें विडियो कॅमेरा सर्वेलन्स तेंत पयलीं आमी बंद केल्यार कितलींशीं कुटुंबां उरतात कितलेश्यो पिरगजो उरतात कितलेशे संगतांव ते उरतात
कितलेशे संस्थे उरतात देखून आमी ही एक लिसांव पयलें आमी शिकया. दुसरें मुखार पळयता आमी थंयसर जेजूच्या शिसांनी साबत दिसा कणश्यो मोडणू केल्यो. कायदो आसा, कायदे मस्त आसात, पूण खंयचें गरजेचें? एका भुकेल्ल्या मनशाक, एका पिडेस्त मनशाक कायदो मुख्य गे या थंयसर मनशापण मुख्य. पयलें मनशापण, मागीर आमचे कायदे. तेंचो जेजू सांगता साबत मनशा खातीर केल्लो न्ही गे. आतां आयकलें तुमी सगळ्यांनी, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनीस साबत खातीर केल्लो न्ही. नियमा पुरा कोणा खातीर केल्यात? मनशा खातीर केल्यात. रोडार येताय की ती नियमा आमचे खातीर, आमच्या सेफ्टी खातीर, आमच्या बरेपणा खातीर केल्यात. पूण आमी मनशाक नियमा खातीर केल्लो न्ही. आमकां मनशांक गन आसा, मनशांक आमचो म्हणलो गौरव आसा. मनीस आमी वस्तू न्ही, मनीस आमकां देवान दिल्ली सकत आसा, चिंतपाची सकत आसा, मनशाक जाणवाय आसा, मनशाक बरें वायटाची समजणी आसा, मनशाक बरें वायट पारखुची सकत आसा. पवित्र आत्म्याची सकत मनशाक मेळ्ळ्या आमकां सगळ्यांक. देव बरें कितें वायट कितें दाखोवन दिता आनी निर्धार घेवची सकत दिता. हें सगळें देवान आमकां दिलां. आनी त्या देखून आमी पयले भाव भयणीनो मनशा बरी जावंक आमी शिकचे. नियमा कितेंय सांगतात ती उपयोगाक, आमच्या गरजेक उपयोग करची, पूण मनशाक लागाड काडूंक न्ही, मनशाचें जिवन पाड करूंक न्ही, मनशाचें जिवन तें नाश करूंक न्ही, मनशाक बचाव करूंक, मनशाक मनशा बरी करूंक, देवाच्या स्वरुपाचें जावन जियोंक बाबा भयणीनो हें आमकां दिलां. त्या देखून हांगासर जेजून शिकोवचें स्पश्ट लिसांव जावन आसा. आमी मनशापणाचें जावंक शिकया. पयलें खंयच्याय मनशाक ताचे गरजे वेळार, ताचे भुके वेळार, ताका आमच्या दोन बुजवणेच्या उतरांची गरज आसल्या वेळार, ताका इल्लो मोग दाखोवची गरज आसल्या वेळार, ताका इल्लेशें बरेंपण, ताका एकंद हुस्को दाखयल्ले गरज, त्या वेळार आमी मनीस जायचे. मनशांक मन जाती बरी जायनाये, कठोराय आमचे ती आसनाये. नियमा कानून म्हणलें तें कानून सगळें आसा. पयलें मनशापण, मागीर कानून. हें आमी मतीन दवरया. कित्याक देवान दाखोवची वाटी, जेजून वेंचून काडली वाटी, जेजू मनशाक बरें करीत गेलो. साबताचे दीस म्हूण पळयले ना ताणें सगळ्या मनशांक बरें एकल्या साबताचे दिसाय गोड केलें. सक्कड पातक्यांक ताणें बक्षिलें. कोणाकच ताणें नियम आसा, पातळ ती स्त्रियेक ओड नाडलें, प्रद्वारी स्त्रियेक ओड नाडलें, मुखार हाडलें आनी म्हणालें कायदो कितें सांगता? पात्राया म्हण तिका. कोण वेबिचारान सांबाळल्या पातर म्हूण मारजी अशी मारजी तिका. जेजू कितें म्हणालो? कोण तुमचे पैकी पातळ करनासल्या पयले पातर उडया म्हणालो. उडयले पातर कोणे? पुराय पातकीत कोणी आसले ना, पुरा गेले. एक लोसनी काडले. उरलो कोण? जेजू एकलो मात्र. जेजून मनशा पण कितें म्हणून लागलें? पातर मार येते. सूख एकलो सूख करता म्हणून पातर मार येत. पूण आमकां पातर मारच्या पयलें चिंतीचें, म्हाका पातर मारचें की पयलें हांवें केल्ली सूख म्हाका बक्षिची गेरा न्ही, ती आमी चिंतीचें. देखून पयलो पातर हांवें म्हाकाच मारीचें, म्हाका मारीचें. त्या दळा मात हांव नित्यवन. देखून भाव भयणीनो, मनशापण म्हणलें गरजेचें. एका मनशाक आमी ताका कश्ट न्हू, त्या शिक्षा दिवन मारन पारन बदलूंक जायना. मनशाच्या जिवितांत ताचें ती मोग आनी बरेंपण दाखोवन आमी बरें गरजेचें. साबताच्या दिसा जेजून हें शिकयलें लिसांव. आनी तिसरें मोगेच्या भाव भयणीनो, मनशां ती बरेंपण पळोवंक शिकचें. आयच्या पयल्या वाचपान पळयलें, सामुएलीक देव सांगता वचू, साऊल राय सुकोवन पडला, ताचें जिवन म्हाका मेजवाना, तो हंकार आनी गर्वान भरला, देखून ताका हांव नाश करता. देखून ताच्या जाग्यार हांव आनी एकल्याक नेमता म्हणटा. देखून तूं वच आनी ताका तेलाय म्हणटा. आनी सामुएल वेता आनी
थंयसर हाचे पूत आसतले थंयसर आमी पळयता ताका धडल्या पळय साम्युएल थंय बेतलेमांत प्रवेश जालो आनी थंयसर ताणें विचारलें हांगा दर्शी तुजी बेट थंय ताणें एलियाबा देखलो पयलें आनी थंयसर म्हणालो ताच्या मतींत दुबावण अभिषेक तांगा ताचे मुखार आसा ताणें चिंतलें व्हडलो एकलो दिंडो मानाय पळोवन ओत्तू भोवशा देवान मिसतलो म्हण चिंतून देवान सांगलें न्हय वो न्हय आनी एकल्याक आपयलो तोही न्हय आनी पुरा सक्कड तेज्या पुतांक आपयले जेस्तेच्या पुरा आपयले कोण्णी ना जेस्तेच्या पुता पैकी आखरेक आनी एकलो म्हणे हांगे म्हणालो वय एकलो बोकऱ्यां सरिता तो ल्हान भुरगो वच ताका आपय म्हळें आनी ताका आपयलो आनी देवान म्हळें हाळे वचू दावीद वो भुरगो ल्हान पूण सोबीत दोळ्यां असो तरणाटो भुरगो आकाश अभिशेक कर म्हणटा भाऊ भयणीनो कितें सांगताली हांव देवाचें उतर मनशां भायल्यान पळोवन आमी जड्ज करचें न्हय देवाची मनशां पळोवची रीत वेगळीच आसा पारेजेवानी आनी शास्त्रीनी जेजू कशें देखलो जेजूच्या मनशापण तांणी समजून घेतलें ना जेजू तांणी हो साबत मोडतलो म्हण ताणें चिंतलें देवाचो पूत जेजू जावन आसलो तांणी मनशापणान देखलो देखून ताका जेजूची वळख मेळ्ळी ना देवाक जेजूक ते वळखूंक शकले ना जेजूक तांणी तिरस्कार केलो जेजूच्या शिसांक त्याच रितीन ताणें देखलें भुकेल्ल्या शिसांक मनशापणाच्या रितीन ताणें देखाचें आसलें पूण तांणी त्या रितीन देखूंक ना ते सुखीदार जाले तांच्या दोळ्यां मुखार हे पतकी जाले आपुणूच पतकी म्हूण ज्ञान आसलें जाल्यार ते आनी एकल्याचेर पाताक आपलें घालूंक पडयलें भाऊ भयणीन हें गरज आमच्या जिवितांत आमी जेजू बरी जावंक शिकचे आमी मनशांक बरेपणाच्या दृश्टीन आमी शिकचे आमी हेरांक वायट दृश्टीन पळोवचें न्ही तर हेरांची टिका करता उलयतना आमी उलयता वस्तूट आमी टिका करतना चिंतीचे पॉजिटीव पळोवंक शिकचे मनशां थंय एक सूख आसा देखून ताजे पुरो बरे गूण आमी सोडून सोडचे न्ही ताजे बरे गूण आसा ते आमी ती वळखचे बऱ्या मनशां ती एक लोभाचेर म्हणजे धव्या लोभाचेर एकच आसा देखून लोभ हांवें काडून जाताय जायना तो लोभ नितळ करता हांव बरें करना खत आसलें काडीचे शिवाय लोभूच तो तिरस्कार करचो गी ना मनशां ती उणेपण आसा म्हणून तो मनीस थटलास म्हणचें गे एक मनीस खंय गे कोणें तिके इल्लो उलयलो इल्लो रफ उलयलो म्हणून गुंडा म्हणचें गे ताच्या काळजान कितली दाळ आसूं पुरो खंयचे गे एक संदर्भ ताका इल्लो राग येयलो जावं पुरो देखून ताजो राग पळोवन बाबा हो हरामी मनीस म्हणचो गी ना ताची ती काळीज आसूं पुरो भावनेन देखून भायलें पळोवन मनशाक आमी कोणाकी मोल बांदचें न्ही ह्या जडची करचें न्ही आमी त्या मनशाचें काळीज पळयचें मनशाची जिणी पळयचे ताचें तितलें बरें सगळें आमी वळखचें आनी मनशाक आमी त्या रितीन चलोवंक शिकचें हीं 3 लिसांवां आयच्या दिसा आमी शिकया पयल्या आमी भाव भयणीनो पयल्या दिसा आमी घरा येतना उडास दवरया आजांगातान पूण शेतांत येताना कोणेय आमी आमच्या घरा वचून शेजारांत या ते हांगा खंय आमी गेल्ले कडेन फंक्शनाक गेल्ले कडेन खंयी वसा सर्वायलन्स टी जाय नाकात डोंट बी ए व्हिडिओ कॅमेरा जाय तितले मॉडर्न व्हिडिओ कॅमेरा आयल्यात बरे आयल्यात आतां नो प्रॉब्लेम ब्रँडेड व्हिडिओ कॅमेरा आसात म्हज्या आनी तुजे तसले व्हिडिओ कॅमेरा गरज ना देखून आमी सर्वेलन्स व्हिडिओ कॅमेरा जावचे नाका आमी सगळे देवाक सोडया आमी ते व्हिडिओ कॅमेरा आसल्यार व्हडणी तो कॅमेरा खंय गुंडायचे गुत्ताय हेरांक कशी न्ही म्हजे भितर गुंडाया तो जाल्यार यूज जाता आमचे भितर पळयचे आमी देखून म्हणटा न्ही जेजू तुज्या दोळ्यांत येदें व्हडलें हाडें दवर न्हू तूं पेल्याचें किसर भावा भयणी ते म्हळ्यार तुज्या दोळ्यांतलें किसर काडया म्हणटाय मू सारकें गी तुजें हाडें पयलें काड मागीर आनी एकल्याच्या दोळ्यांतलें किसर काड भाव भयणीनो आमी हें शिकचें देखून आमचो कॅमेरा आमचे भितर गुंडावया दुसरें आमचे मनशापणान रितीन चलोवंक शिकया मनीस जावया आमी सगळ्यांनी आमी घरांनी कुटुंबांनी मनशापण पयलें हेचें
नियमा तें हांव रिवाजी आनी हांव ओडू हांव घरचो वडील हांव म्हाका सुनेन मावाचो मान दिजे सुनेन मायेचें मान दिजे आनी ते म्हाका घरचो वडील हांव बाबा भुरग्यांनी बाबाक मान दिजे तें आमकां मनुश्य आपूण पयलें बाब ओडगी माय ओडगी सून ओडगी सासूमाय ओडगी आनी तें पुरा मागीर पयलें मनुश्य आपूण मान आनी गौरव जियोच्या रितीन येता तूं बरी जी न्ही जियेतना गौरव अपसो तुज्या फाटल्यान येता देखून मालगड्यांनी सांगल्ली सांगणी मर्याद म्हणली मनशाक सोदून येता गे मनशाक सोदून येची न्ही मर्याद आमकां सोदून येता हांव तूं जियेता कसो वेळेर ती मर्याद तुका सोदून येता देखून आमी उडास दवरया आनी तिसरें आतां हांवें सांगलें हेरां ती बरें पळोवया वायट पळोवचें नाका हेरांची खंयचीय आमी डिफेक्ट्स पळोवचे नाकात हेरां ती बरे गूण पळोवया आनी तांचे इल्लेशे वायट गूण आसल्यार सुदारसून व्हरया कित्याक फाल्यां आज ताका फाल्यां म्हाका आसूं पुरो आज एकल्याक उलयता फाल्यां म्हाकाय त्या परिस्थितीन पडल्यार म्हाकाय तेंच जायचें न्ही गे आमी ती उडास दवरया आनी ह्या रितीन जियोंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार उंड्या रोपारसच्या जेजू लागीं मागया आमेन. Dogowanso, wainda kanso, Bapa dita tuka. Udlun dene nitung rasa miaso, jivit na boy maka. Undo budlun So wainda kanso Bapa dita tuka Budlun dine nito rasa miaso Jivit labay maka di tay at mi portion. Wine budlun di tay Tayan gotiwan Ashirwadun Muji sakti jiwan Pavit kurun Bapa करते पावन Undo gowanso, wainda kanso, Bapa dita tuka. Budlun dene Nitung rasa miaso, jivit na boy maka. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपद बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात आणि तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी वयवे आमच्या नेमच्या पयसवेच्या देवा सर्वेच कोर मानून घे सरपद बेदार आनी वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या दुआंपाक दुसऱ्याच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोवन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोन सासणाची सुडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्यामे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी सासणाच्या देवा सर काळे आनी सर तेंचे जो क्रिस्त आमच्या सुम्या उर्वी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो भाग्यान जो पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक हें बलिदान भेटोवंक आमी पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां आदार दिता आनी ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्त संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता Al paraíso serves por tú.
स्वर्ला तुझ्या वैभवा ओसर्गी दुःखाचे ओसर्गी दुःखाचे सर्वेश्वराचे नावे येतात आकाशे ओसर्गी दुःखाचे ओसर्गी दुःखाचे बापा करस तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या आदाडून तेणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं तुमकां आमचे समेत तूं क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकेचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी आमचे सोडोवणे बसत तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगोटो परगटुया सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सहरवता तुझे जीवन पोट आम्ही बरगडता तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अग्रेता पप्पा जे तुज्या मरण असो आनी पुनर्जिवानपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रथमेश्वर विस्तारले तुझे पवित्र सभे सुगडास कर आणि लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळले बापा आणि सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणा सुबर्व सुदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा बहिणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परसळीत मुखार मळपळ्यांक फावो कर ह्या वेदी बोंतनी समज जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मोरये देवाच्या माय संगती भाग्यवंत जुजे तिसोनीस कळपती भाग्यवंत धर्मदत्ता भाग्यवंत जुआंपाल दुसरो भाग्यवंत सेबेस्त्यांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुम्यान आमकां शिकयलें प्रार्थना सांगता म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तुजे संवसारांत जावं
आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमकां शकता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळी पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परसर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्तकाय आमकां तूं दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुरवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभाच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजे येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमेची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकां आमी शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे वो जावन आसा जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिडयेच्या जिवनाक आपयल्ली हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण ह्या उतरण्यास म्हाका भलायकी मेळटली कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सोरो मेळटा तर सुमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकात सुमी म्हाका आपोवन व्हरता सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना तुझ्या जिवाक नव्या सुमी सदा घटाय दिता सारक्यानी नीट वाटांनी सुमी म्हाका सोलोन व्हरता सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना सुमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका
मुसो गवळी कांयच म्हाका उलेना. प्रार्थुया. सर पदवेधर देव तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी धादोशी जाल्या बागेवन जो पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या आमकां दवरून सदां तुजी भक्तीन सदां तुजी सेवा आनी भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायन आमच्या बाबा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सर्पद्वेधार देव बापू आनी पुतू आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे वडोपकार. दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैवीक आंगोळ आमकां उगडली. सर्वोनेची महिमा शिकयली. वर्सां सोगून जिवितां हेडा तुज्या दिली व्हड मेल्फां. भाग्यवान जुवा पावल दुसऱ्या वंदिता सर्भक्तीन तुका. क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा भाग्यवान जुवा पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र येवकारेचो मोग केल्ले बरें आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरें आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सार्थांव दिल्लें त्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरें आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोण दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसया. भाग्यवान जुवा पावल दुसऱ्या मुखांतर मेळिल्ल्या सरूपकारांक आमी अर्गां दिवया. साबार जाणांनी बरपे निशीत आनी हांगासर तांचे उलय तांणी दिल्ले आसात. तांचे संगता आमचे अर्गां उलय जुवा पावल दुसऱ्या मुखांत सर्गी देवा बापाक भेटोवन दिवया. दोगां जाणांचे बाळतेर बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत उपकार आठोवन अर्गां दितात. पुणशेताक येवंक फावो केल्ल्या पासत सर वायटा विघ्नांतले पिडेशिरेंतले निवारल्या पासत अर्गां दितात. कुटुंबांत वाड्यांत वायट सक्तीचो प्रभाव उणे जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. काजराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत रोसाचें कराराचें काजाराचें सगळें कार्य आपुरबायन जाल्ल्या पासत साबार जोडी अर्गां दितात. जिणेंत लाभल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर अर्गां दितात. कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी सूख संतोश समाधान फावो जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. दुबयंत कामाक ऑफर लेटर मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. साबार जाणांक कांय सोडून करतना सोंसणीक कांय प्रत्येक रितीन लाभल्ल्या पासत
एकामेका बुकसूं करपा दिल्ल्या पासून अर्गां दितात आमकांय सबार बेसांवांनी सोम्यान आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आराधना वेळार ताणें प्रत्येक बेसांवांनी ताणें भरलां आयच्या दिसा हांगासर येवंक फावो ताणें फावो केला ताच्या बेसांवांनी ताणें आमकां नेटयलां ताचे उतार ताणें आमकां दिलां आमची पिडा शिडा सोसूंक ताणें सकत दिल्या धैर्य दिलां आमच्या कुटुंबाक संतोश दिला समाधान दिलां आमच्या फिरगजेंत समाधानाचें वारें तें वाळोवंक ताणें प्रयत्न केला आमकां सक्तेन ताणें भरलां आमकां एकामेकांक शांती समाधानाची व्यक्ती जावंक जियोवच्याक ताणें आयच्या दिसा उजवाडान ताणें भरलां सबार जाणां जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा हांगासर येता आसतना आमच्या पयना वेळार ताणें आमकां शाबीत राखलां सांबाळलां आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक युवा जनांक बऱ्या भलायकेन ताणें भरलां सबार जाणां युवा जनांक तांकां बरी जिणेची संगातीन ताणें फावो केला एकामेका तांणी सक्रामेंत लग्न सक्रामेंत जोडूंक फावो केला फाटल्या दिसांनी जायतें बरेंपण जायतीं बरीं कामां कार्यक्रमां आमच्या कुटुंबांत जाल्लीं आसात हर एक रितीन देवानच भक्ता जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र हें सगळें केल्लें आसा ह्या सर्वा पासून ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 दायकून बिरावया प्रार्थुया भोव काकुळदारा बापा भाग्यवन जुवा पाल दुसऱ्याचे देण्या पासून आनी तुज्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरी भगवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्षान जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं भगवंत जुवां पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे भगवंत जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजे भक्तेका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर तुजी भगवंत जिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूंक आनी जिवीताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दायकन बसया आमची सर तेसावा आमच्या भाव भयणीच्या तेसावा सांगाता जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिवया तेसावा ह्यो विनोन ह्यो गरजो हांव वाचूं सांगता आमची गरजो तसली जाले जाल्यार ताचे बराबर आमची गरजो आमी भेटोवन दिवया एकल्याचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी पिडा संपून गुण जावंक एकल्याचें ऑपरेशन सक्सेस जावंक एकल्याचो गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्याचे मेळोंक आसले पयशे ते बेगीनच मेळोंक एकल्याचे बिजनेस सक्सेस जावच्याक सत्वकल्याच्या शिकच्या भुरग्याक बरें करून शिकोवंक ताका बरी मत मेळोवंक ताचो राग हट पयस वचोंक एकल्याचो गरजागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्याची कोंकणी शेळ गूण जावंक दोगा जाणांक काम करचे कडेन शांती समाधान मेळोवंक एकल्याची कोर्टांत आसली केस सतानितीन इत्यार्थ जावंक एकल्याचो कुटुंबाचो जागो बऱ्या रितीन वांटें जावंक समाधानान तो इत्यार्थ जावंक घराचें काम बेगीन पोंदा पावोवंक तेका जाणां बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याचें कृशीचें काम बऱ्या रितीन जावंक आनी बरो आदाय मेळोवंक तेका जाणांनी आमाल पियोन येतान पयस रावोंक एकल्या ल्हान भुरग्याचे मेंदवांतली सिरेची समस्या सारके जावंक एन्सेल डिसोजच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विनंती केल्या एकल्या लोन एप्लाय केल्लें तें बेगीन मेळोवंक युएईंत बरें काम मेळच्याक
स्वसनांची मानाची पिडा गूण जावच्याक पोस्ट ग्रॅज्युएशन संपन्न जावन बेगीनच काम मेळच्या म्हाका विनंती केल्या. एकल्या नीट एग्जामांत पास जावंक 2 कुटुंबांनी सर्तीची बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याच्या पांयाची घंटेची दूख आनी हुलोपुणे जावंक एकल्याच्या एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोवंक एकल्या राजकीय येतावन पयस येवन कुटुंबांत प्रत्येक आवय बापाय सांगता कुटुंबांत समाधानान तांणी जियोंक एक आवय मागता. एकल्याचें मोशन सारकें जावंक एकल्याचें मोबायल एडिक्शन येतावन ताका संपूर्ण सुटका मेळोवंक फेब्रुवारींत आसच्या CMA पार्ट 2 एग्जामांत पास जावंक एकल्या घराचे समस्या परिहार जावन कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक मर्लिनाक बरें काम फावो जावंक परीक्षेक तयारेच्या भुरग्यांनी शिकून बरें फलितांश छापनावंक एकल्याची एलर्जी गूण जावंक एन्सिल डिसोजा ICUंत आसा ताका संपूर्ण सुटका बरी भलायकी मेळोवंक एका बाबाची ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ली बेगीनच ताणें बरें जावंक तरणाट्याची पेंगटाची दूख गूण जावंक एका दादल्याची भलायकी बरी जावन घरांत शांती समाधान रास करूंक म्हाका विनंती केल्या. आनी तशेंच आमी आमच्यो जायत्यो गरजो आमी घेवन हांगासर आयल्या. साबार जाणां आमचे लागीं मागोवंक विचारलें आसा. साबार जाणांनी आमी मागता म्हणून बसयल्लें आसा. तांचो हर एकल्याचो उडास काण तांचे पासत आमी मागया. साबार जाणांच्या कुटुंबांत बरें फलें जावन उपकारी मनान तुमी हांगासर आयल्यात आनी बेगीनच तुमी परगांवाक वेजी आसात. तुमच्या पयना वेळार तसो देव तुमकां पयना वेळार सुरक्षीत सांबाळून दी बेसावांनी बरोवन दी. तुमचें लग्ना जिवीत तें सफळ जावन दी. कुटुंबा जिवीत देवाच्या बेसावांनी भरलेलें आनी प्रत्येक रितीन भाग्यवंत सुवापाल दुसऱ्याच्या मजतीन भरलेलें ताच्या कुमक्या आदारान भरलेलें आनी तशेंच कुटुंबांत समाधानाचे व्यक्ती जावन जियोनच्याक शांती समाधानाचो दूत जावन असो वसू आमचो पात्रोन भाग्यवंत जुवांपाल दुसरो तो आमकां समेस्तां प्रेरण जावं दी. ताचे बरी आमी हर एकली कुटुंबांत समाधानाची व्यक्ती जावंक एकामेका सोडून घडल्या वेळार एकामेका बुगसूंक भाग्यवंत दुतान ताका गुळो मारिल्ल्या त्या व्यक्तीक ताणें बक्षिलें. जेलांत वचून ताका आपणाचो भाव जावन ताणें स्विकार केलें. असलेंच बक्षांनी आमी एकामेका दिवंक आनी बक्षिल्ल्या वरवीं मात्र आमकां बक्षांनी मेळटा. जेजू आमकां बक्षयता आनी जेन्ना आमी बक्षून आमी सोम्याक हात उबारता आमचे मागण्याक हात आमी वयर उखलता थवड सोमी आमचें मागणें आयकता. उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारेस असो आमकां कोरो मोग शिकय. मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सदां भक्तां संगी सर्गीच्या रासां तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानूंक आमकां फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां बोगस आनी आमकां ताळमे पडून दिवं नाका पूण वायट आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सर्वता. आमेन. सोम्याचे नवी आमचो आधार सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मारी पात सर तराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणे सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळी दाखयली आनी ताका गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्यवंत जोंपाल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिनिये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बाबार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. तुजे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार. सर्व आमच्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर आमकां ते फावो कर म्हूण आमी मागता.
जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या बुरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भाग्यवान जोआम पावल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोश देवा तो नेता तोच देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरू भाग्यवान जोआम पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान आनी वायट तुमी वायटांतली सुटो ताची देख घेवन खरेपण जेजूचो पाटलाव करून सेवे सकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आल्तरी समान ताका पावस जालो म्हण पवी सभा सगळी संतोश बरीत आसा ताच्या देखीन सातेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देव आसो बाप आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सदां रावो मुखार पाव भयणीनो आयच्या दिसा व्हड संख्यान येवन आराधन कर आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ली जावन एकामेका खातीर मागयल्ल्या व्हड संख्यान नजर जाल्ल्या तुमचो हर एकल्या सो आमी उपकार बावडटा देव बरें कर म्हणटा भाग्यवान जोआम पावल दुसरो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्याचेर तुमकां बेसांवांनी तो बरोवन दी आनी तशेंच तुमच्यो गरजो जे ते घेवन तुमी आयल्यात ते सगळे तो जारये काडून दी म्हणून आमी मागता आयच्या दिसा हांगासर आयल्या सर भक्तिकांक जवान देव आदार दिल्ली आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ल्यांची मुर्दाम दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता आसतना तुमी मुखार येवचें हाच्या प्रधान आसा मन बाप एंड्रू तावन तुमी मनाची वात स्विकार करची आयच्या दिसा जवान देव स्पॉन्सर रावल्ले आसात रायडन मेवीस पिंटो पेरमोदे फेस्त मीस दिल्ली आसात फ्लेवी मोंतेरो आनी कुटाम सान जुआ वाडो रिचर्ड मोंतेरो आनी कुटाम सान जुआ वाडो रायडन मेवीस पिंटो पेरमोदे शांती मस्करेनस नितेदार वाडो थॉमस हिल्डा पेरेरा पेरमोदे गेविन अबिगेल फेर्नांडीस कुवेट विन्सेंट नोरोन्ना बाळोजेस वाडो मुर्दाम दिल्ले आसा रोनाल्ड तावर आनी कुटाम साम पावल वाडो आनी तशेंच उपकार मनोवण्याच्या दिसा हांगासर येवन देवाच्या विस्नार आशिर्वाद मागूंक हांगासर आयिल्ले आसा नवी जोडी अरुण रोशल नोरोन्ना कारकोळ प्रवीण मेरिल्टा लोबो चोकर तुमकां लग्ना दिसाचे आमी सुभाशे पटयता आनी आमचो भाग्यवंत जोआम पावल दुसरो तुमच्या लग्ना जिवितांत आनी कुटुंबा जिवितांत प्रत्येक बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता आयच्या दिसा जवान स्पॉन्सर आसात पूण ह्या दोन जोडयांच्या नांवान जवान मुखल्या दिसा आसतलें आज दोन जेवणां जेवंक इल्लेशें कश्ट जाता मुखल्या दिसांनी आमी तांचें नांव सांगता आनी आज सर्तीक रितीन कांय स्विट्स ओळिगे आनी कितें आसा तें सर्तीक तांणी ह्या आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ले सांगता तांणी थोडें आमची तोंडां गोड केल्लीं आसा देखून तांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा आनी तुमचो हर एकल्या उपकार बावून देवाचे आशिर्वाद मागता आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या पयलें थोडी गरजेच्यो कळोवण्यो कितें आसात फेस्ताच्यो मुखल्या दिसाच्यो मनादीक बाप एंड्रू आतां करतले मोगाच्यान बरेच लागीं आसा फेब्रुवारीची 6 तारीख एक अपूर्व दीस 40 वर्सां आदीं ह्या जाग्यार बापसाहेब हांगासर आयिल्लो आनी त्या 40 वर्सांच्या उडासाक आमी कोंकणीन मांडीक उत्सव म्हणटा रुबी जुबिली ऑफ पेपल विजीट टू मँगलोर ह्या वर्सा आमकां करचें भाग देवान दिलां त्या देखून ह्या संदर्भाचेर देवाक आमी विशेष रितीन अर्गां दिवचें गरजेचें आनी हें पुनशें जावन देवान आशिर्वाद दिला तें आमी संभ्रमचें गरजेचें त्या देखून येता त्या फेब्रुवारी 6 तारखेर
आमी हो मांडिकोत्सव हांगासर आचरण करतले हांव हाका तयाराय जावन 1 तारखेर फेब्रुवारीच्या आयतारा दिसा बचपे इगर्जीत हांव पुनशेताक वजांचो प्रशांव आसतलो सकाळीं आमी वजें घेवन 3:30 वरार इगर्जीन थंयसर मेळचें 4 वरांक थंयसर आमी तावन वजांचो प्रशांव घेवन हांगासर येवचें पुनशेताक आनी हांगासर येवन आमी बावटो बारसो आनी उपरांत रेलेकेचो आशिर्वाद हांगासर आसतलो ह्या कार्याक तुमी सगळ्यांनी व्हड्या संख्यान येजय म्हणून आमी उलो दिता उपरांत 3, 4 आनी 5 तारखेर हांगा दीस वर्सावर आसचे बरें त्रित होम कार्यक्रम आसतले सकाळीं 10:30 वरांचेर ह्या नव्यानाचे कार्यक्रम आसले बरेच हांगासर हे त्रित होम कार्यक्रम आसतले 6 तारखेर हांगासर आमी त्या दीस हो मांडिकोत्सवाचो संभ्रम तशेंच वार्षिक परबेचें आचरण आमी हांगासर करतले हांव 10 वरार हांगार बिसायबांक आमी स्वागत करतले हांव त्या दीस मिसाचें बलिदान भेटयतले बेंगलोर दिसचे निवृत्त आर्चबिस्प बर्नार्ड मोरास आनी आमचे निवृत्त बिस्प एलोशियस पॉल डिसोजा ते मिसाक आसतले हे मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयतले 10:30 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत हांगासर 12 वरांक एक मोठें स्टेज कार्यक्रम खाली 45 मिनिट्स मॅक्झिमम 30 to 45 मिनिट्स भितर आमी आमच्या ह्या पुनशेत ह्या पापसार बेटीचो उडास कारण हें पुनशेत जावं कारण जाल्ल्यांक एक ल्हानसो आमी सन्मान हांगासर आसा करतले हांव ते देखून हें कार्य हांगासर आसतलें खाली मोठवें आनी ह्या कार्याक आमचे बिस्प दोगी आर्चबिस्प साहेब आसतले आनी मंगळूर दिशीचे विकार जनरल बाबी येतले देखून तो उपरांत आमी 1:15 वरार 12:30 1:15 वरां भितर आमी वेळार जेवण दितले ह्या परबेक तुमी सगळ्यांनी येजे आनी हर एकल्यांनी हेरांकी कळया प्रत्येक तरान पाप सेवेच्या भेटेक आयिल्ल्या थोड्यांक आदलो उडास काडूंक हो एक अवकाश देखून तांकां उडास करया आनी हांगासर येवन त्या दिसा विशेष रितीची देवाची आशिर्वादां आमी घेवया ह्या फेस्ताक हांगासर पिर्जंत तशेंच मुर्दोम जावन ह्या पोशक जावन तुमी कुमो करयेत बऱ्या मना हें फेस्ताचरण करूंक देखून ह्या कर्सा बाबतींत लायटींग करूंक पेंटींग करूंक आमी जायते हातीन घेतलां तुमचें कितें बऱ्या मनाची काणयेक तुमी दिवचें आसा तर ह्या पुनशेताक दान जावन तुमी दिवचें आनी रिसीट घेवची हांगासर तशेंच मिसाक दितल्यांनी मिसाची रिसीट थंयसर घेवची कोण जेवणाक स म्हण दितात पळय ते जेवणाक स म्हण तुमी रिसीट घेवची परत तुमी ह्या पेस्ताच्या कर्साक तुमी दान दितात कितें हांगासर दिल्लें तुमी दिया आनी रिसीट घेया की सिस्टर आसा तें कित्याक म्हण तुमकां सांगता तशें पेस्ता दिसाय हांगा कावंटर आसतलीं देखून ह्या पेस्ताक बरी तयारी करया व्हडा संख्यान आमी सांगता येवया बाप जेसुदास आनी हांव तशेंच आमची पिरगत गोळी परिशद आनी पेस्ताची कमिटी केल्या हे सर्व आमी सांगता मेळोन तयारी करनास हांव तुमचो सर्वांचो सहकार मागता हांव देव बरें करूं उबे रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन सर्गीच्या भोव गाळ बापा मनशापणान लोकांची गरज समजलो तूं मनशाच्या गरजांक पावताय कडपान तावन उदक इस्रायल परजे पिवून दिल्लो तूं मानाचें कण धराळ तरान दिवन लोकांची भूक थांबयल्लो तूं देव तुज्या पुतात जेजूक धरताय जेजू मरे पात आमकां तुजी कूड आनी रगत दिताय तशें मरे 5,000 लोकां उंड्या माश्ट्यान वाडलीं आनी ह्या पुणशेतांत हजारो लोकांची भूक तूं थांबयताय आत्मीक भूक थांबयताय तशेंच कुडीची भूक हांगासर थांबयताय ह्या भूक थांबोवच्या ह्या बऱ्या कामांत प्रत्येक तरान कोणें सगळें जेवण स्पॉन्सर केलां स्पॉन्सर करीत आसात ह्या सरदानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल
आनी हे जेवच्या आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणान घट जावन आमी सगळ्यांनी तुका खरी साक्ष दिवंक आनी तुका अर्गां दिवंक आमकां तूं फावो कर. हे मी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Uksanyaso shantiso dut amso Pag-iwan suwang pagdusro Daily kakulti subat ito Pag-iwan suwang paulamso Ang sanyaso shanti sudut amso Pag-iwan suwang pagdusro Dewi kakulti subat ito Mag-iwan suwang paulamso Naman tuka Naman tuka Dewi kokta Amcha sata Shanti chaguara Naman tuka Naman tuka Dewi kokta Amcha sata Shanti chaguara Prachi sandan mong sewan tuzo parzan Patlawtar Krista soto parwan Pulvir sabi soray kuwan Pag-iwan suwang maldusro Naman tuka Naman tuka Dewi bhakta Amcha sata Shanti chaguara Naman tuka Naman tuka Dewi bhakta Amcha sata Shanti chaguara मुखाल पुत्रा सोपे ओंकार मरे आशीर्वाद देव आमका. ओके बन सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर ओके उनको सच्चे करवे द्वारा आमका आमचे देवा आमच्या दसमनांत बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.